नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशी सोयोकार. खबरो विस्तारात. गोंयकारांनी हनुमान जल्मोत्सव मोठ्या उमेदीन उत्साहात भक्तिभावान मनयलो. फांतोडेर 6 वरांच्या मुहूर्तार पवनपुत्र मारुतीचो जल्म. लोकांची तेल रुई घेवन देवळांनी दर्शनाक गर्दी. पणजे मारुती गड धरून गोंयभरच्या देवळांनी जल्मोत्सवाच्यो धार्मीक विधी कार्यावळी. आम्ही सकाळी वार्षिकपर्यंत पाळण्याने घातलेला. नमस्कारो मे हरे नम पूजनेन भगवान जय श्री नागव्या गुन्यांव फाट्यान धाड घालून सुमार 15 लाखाचो ड्रग्स जप्त केला. दुबावीत घानाचो नागरीक सेबेस्टियन डुहा ह्या 35 वर्सां पुरायेच्या मनशाक अटक केल्या. 15 लाखाचो 24.3 ग्रॅम MDS ड्रग्स जप्त केला म्हूण म्हायती मेळटा. गोंयचो कास्ट सेन्सस जावचो भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी राजकीय फुडाऱ्यांक निवेदनां दिवंक सुरवात केल्या. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटा कास्ट सेन्सस जावंक जाय. सरकारा कडच्यान जाता तितले बेगीन करून घेतले. पक्षाच्या कोर समितीचे बसकेत उलोवन लोकांक जाय तशें थारयतले म्हूण BJP प्रदेश अध्यक्ष दामू सांगता. गोंयांत कास्ट सेन्सस जावचो म्हूण मागणी घेवन भंडारी समाजाचे फुडारी राजकीय फुडाऱ्यांक निवेदन दिवपाक लागल्यात. ते विशीं प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकाक विचारल्यार तो म्हणटा आपल्याक पक्षाचोय विचार करपाक जाय. कोर समितीच्या बसकेत इशूचेर खंय चर्चा जातली. समाजान आपली मागणी वेगवेगळ्या फोरमाचेर वचून जर मागली आनी ती करपाक जाय म्हणून ताचो तेंको मागलो म्हणून तातूंत व्हडलें वायट कांयच ना. ते समाज म्हणून आपलें काम करतात. हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणून काम करतां. हांव एका विशिश्ट समाज म्हणूनच ती पालखी आंगार घेवन हांव वचना. कारण हांव सगळ्या गोंयचो आनी सगळ्या लोकांचो असो प्रदेश अध्यक्ष. आमगेली कोर कमिटी आमचे थिंक टँक आसा ते वेवस्थीत बसतले आनी ताचेर मागीर विचार करतले. पूण ह्या मुद्द्याचेर तुमचे डिस्कशन जातलें म्हणटा तुमी कास्ट बेस्ड सेन्सस जे आतां मागणी करता सरकाराचो विशय आसा. सरकार पक्ष हे जेन्ना आमी गाभा समिती बीन बसतले त्या वेळाचेर ते सगळे विशयाची चर्चा करतात.
केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणटा कास्ट सेन्सस जावपाक कळाव जालो, मात सरकार जाता तितलो बेगीन करतले. सरकार आपले परीन हे सगळें कितें कोणाची अडचणी आसा कितें आसा ते आमी सरकारय प्रयत्न करता. आनी म्हाजो एक आमी रुलींग पार्टी आसा, ताजो ताळमेळ घालून आमकां सगळ्या ह्यो गोश्टी करपाक जायो. आमकां सरकाराकय ह्या जनगणना जावची म्हण ताजो विरोध ना आनी सरकार आपले परीन फुडें वता आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा राज्य सरकार सुद्दां OBCची जनगणना जी आसा ती करपाक फाटीं रावचें ना, करतले. भोव तुमकां बेगीन जावपाचें तुमकां बी दिसता कितें? आमी सरकाराक सांगून बेगीन जाता ते करून घेवपाची ते हातूंतल्यान. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी रुपेश राव. सत्तरी रानात कासाक गेल्ले कडेन आनीक एकलो कासादोर सोंपलो. सत्तरीत अडवयची गजाल हेमंत देसाय फार लागून सोंपलो. तो अडवयचोच. बरोबरच्या अभिजीत देसायक वाळपय पुलिसांनी ताब्यात घेतला. कळटा ते प्रमाण ताणें खंय चुकून ट्रिगर ओडलो. चवकशी चल्ल्या. अडवय सत्तरी कासाक रानात गेल्ले कडेन तरणाटो हेमंत देसाय फार लागून सोंपलो. ताचो वांगडी अभिजीत देसायान खंय चुकोन ट्रिगर ओडलो. हॉस्पिटलांत व्हेलो थंय सोंपलो म्हूण घोशीत. Two people has gone for hunting wildlife. So one person by name Hemant, by name Abhijit, has accidentally fired which hit Hemant. Yes. And after the incident happened about midnight before, and then the accused called his relative. And the motorcycle was there at the spot, and they put the victim at the table seat and they took them in a health center, where he was declared dead. We received a complaint of the uncle of the deceased, and accordingly we registered FIR. The FIR is of culpable homicide, not amounting to murder, and the arm which they were using for hunting was illegal. That means it was not having any license. So we also added Arms Act to the offence. The matter is under investigation. And the weapon is also lying at the scene. And forensic team is already come here, and we will do necessary investigation. No, the investigation in the primary stage. So we will be continuing the investigation, and we'll be getting the residue, gunpowder, which is will the hand wash of the both accused as a victim, and we will investigate. प्रुडंटा खातीर सत्तरीच्यान कल्पेश गांवस. केंद्रान 500 गिगावॅट रिन्युवेबल एनर्जीचे टार्गेट दवरला. 2030 मेरेन पुराय जातले. ते फाटभुंयेर गोंय ग्रीन एनर्जीचे पयले टार्गेट 2029 मेरेन गांठून यत्न करता. लायटीचे खात्यान अंगणवाडीक इंडक्शन कुकटॉप्स दिल्यात. कार्यावळीक मंत्री सुदीन उलयलो. गोंयांत ग्रीन एनर्जी निर्मिती वाडोवंक सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. केंद्र सरकारान 500 गिगावॅट रिन्युवेबल एनर्जीचे दवरिल्ले टार्गेट 2030 मेरेन पुराय जातले. त्या फाटभुंयेर गोंयांत ग्रीन एनर्जीचे टार्गेट 2029 मेरेन पुराय करपाक यत्न वीज मंत्री सुदीन उलयलो. गोंय सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि स्पेशली आमचे भारत सरकारचे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी सोलर हातूंत भरपूर काम करपा खातीर उद्देश दवरला. फुडल्या 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट्स हे तांचे टार्गेट आसा, आनी आय थिंक वी वील बी कंप्लिटींग बाय 2029 ऑफ दीस 500 गिगावॅट. एज ऑन टुडे आमी जो प्रोग्रेस जर पळयत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. हे सगळे कित्याक की कोल एनर्जी कमी करून आमी मुखार कशे वतले हे पळोवपाचो प्रयत्न हो चल्ला. आनी तुमकां खबर आसा सद्याचे ऑल इकॉनॉमिकल सर्वे जर आमी पळयत जाल्यार US आसूं किंवा चायना आसूं ज्या तरेन झगडटा त्या हातूंतल्यान आमी जेन्ना विचार करता, काल सुद्दां चायनान म्हाका दिसता 3 मोठ्यो फॅक्टरी ज्यो US बेस्ड चायना आशिल्ल्यो त्यो बंद केल्यो. म्हणजे हाजे वयल्यान तांची झगडी आनी तांचो इफेक्ट बाकीच्या कंट्रीचेर कसो जातलो हेंय पळोवपाचें आमकां आतां. कारण पावर जर ना जाल्यार खंयचीच
इंडस्ट्री किंवा खंयच्योच गोष्टी मुखार वचूंक शकना आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आतां सामको तळागाळांतल्यान वयर येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तातूंत मागीर एनर्जी एफिशियन्सी आसलो किंवा पावर मॅन्युफॅक्चरींग आसूं किंवा इतर गोष्टी आसूं ह्यो पळोवपाची आमकां आवश्यकता आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ड्रग्साचे केशीत अटक केल्ल्या अटालाची ANC उपरांत आतां अंजूण पोलिसांनी कस्टडी घेतल्या. डॉक्युमेंट नासतना भारतांत आनी गोंयांत रावतालो म्हूण ANCन अंजूण पुलिशेंत कागाळ केल्ली. कोर्टान अटालाक ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली. ते वाटेन अंजूण पुलिसांनी कस्टडीक अर्ज केल्लो. अटालाक शेनवारा परत कोर्टा मुखार व्हरतले. Israeli national Atala, who was arrested by anti-narcotics cell for being in illegal possession of drugs like cocaine and charas, was produced on Friday before the Mapsa court after completion of 7-day police custody. The court in this matter remanded him in judicial custody. Later on, Anjuna police, who has registered FIR against Atala for illegally staying in Goa and India without having proper document, has moved an application before the Mapsa court seeking his police custody for investigation in this matter. The court has granted custody of Atala on Friday, but he will again be produced before the court on Saturday. Mukesh Kumar for Prudent. दर्यादेगेवयले ल्हान ल्हान गाडे गुटको विकतात. बंद करात. 10,000 फायन मारूंक जाय. देशी पर्यटक गुटको खावन मेळत थंय थुकतात. परिणाम टुरिजमाचेर जाता. आमदार मायकल उलयला. तो बेगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर मागता. शुक्रारा मायकलान जाळवणदारांची बसका घेतली. गोंयांत पर्यटन देंवता ताका वेगवेगळीं कारणां आसात. जगा मुखार गोंयचें वायट चित्र वता म्हूण हुस्को. आमदार मायकलान आज स्टेक होल्डरां वांगडा बसका घेतली. वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. नोटिफाय बेगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर इन द स्टेट. तुका एक बेगर दिसचो ना कित्याक तुका भितर रावचें पडटा 6 म्हयने. यू हॅव टू बी स्किल्ड. तुका ते स्किल डेव्हलपमेंट शिकयतात. तुका हे जे सगळी धाकटुली शॉपां रोडाक तेकोन येयल्ली आहा गाडे आनी हे सगळे गुटखा विकता आनी कितें विकता नाका गजाली करता ते सगळे बंद करचे पडटले. आता बीच डेस्टिनेशनाक जर गुटखा बॅन करिना जाल्यार तुका खाली रोड तांबडे दिसतले. तुका ओंट्यो तांबडी दिसतल्यो. बीचार जी व्हाईट सँड आहा ती तांबडी दिसतली. तुम्ही वचून पळया. आनी हे जाग्यार आमी घालिना जाल्यार बरे इन्फ्लुएन्सर आमकां मॉक करीत रावतले. अदर कंट्रीज लायकवायज आय सेड द स्टेक होल्डर्स आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स नॉट पुलीस. एनफोर्समेंट जे आहा ते स्टेक होल्डर्स करतात. डूज अँड डोंट्स आर डन बाय द स्टेक होल्डर्स. कितें एलाव आहा ना एलाव आहा. आता आमचे कितें जाला एनफोर्समेंट बंद जाला. स्पिटिंग eating the pan, the red color gutka and spitting is an offense. कितल्यो केसी register केल्या. You cannot send a tourist with bad memories. They should keep the tourist safe. No arguments with tourists. Tourists sometimes come, they have extra drinks. So we as stakeholders, we should see that we should not enter into any type of argument, and this argument should not reach the police station. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. प्रदेश अध्यक्ष दामू आणि मंत्री रवीची 1-to-1 बसका जाल्या उपरांत राजकीय चर्चेक नेट. दामू म्हणटा फोंड्या कार्यकर्त्यांचो मेळावो जावपाचो आसा ते विशयी उलोवंक गेल्लो. रवी तेंच सांगता हॉल आनी कितले कार्यकर्ते आसतले ताचेर खंय उलोवप जालां म्हूण रवी सांगता. रिशफलाचेर उलयले काय विचारल्यार दोगांचें ना. बीजेपी गोय प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आणि मंत्री रवी नायका मदीं दारा आड 1-to-1 बसका जाली. बसके उपरांत राजकीय चर्चा सुरू. रिशफलाच्या फाटभुंयेर बसकेत कितें चर्चा जाला आसुये काय म्हूण प्रस्न दामूक विचारल्यार फोंड्या कार्यकर्त्यांचो मेळावो जावपाचो आसा ताच्या विशीं चर्चा जाल्ल्याचें तो सांगता. पयले नंबर 1 पळया तो एक ज्येश्ठ नेतो आमच्या पार्टीचो मंत्री बी आसा आनी म्हजो प्रदेश अध्यक्ष ह्या नात्यान संपूर्ण गोंयभर म्हजो प्रवास चालू आसा. आनी त्या निमतान भितर ते प्रवास चालू आसतना ते मेळावे आसात. त्या मेळाव्याच्या संदर्भान हांव तेंचे कडेन उलोवपाक गेला मेळावो खंय घेवपाचो. कारण इतले डिटेल कितें उलयतलो आनी हे चुकीचे पद्दतीन बातमी भायर तो सगळो पूर्णपणे मुख्यमंत्र्याचो विशय.
जो विषय मुख्यमंत्र्याचा असतो तो मुख्यमंत्र्यांनी विचारा. म्हजो विषय असो तो पार्टीच्या संदर्भाचो. मंत्री रवीक विचारल्यार तोवूय तेच सांगता. रिशफलाविशीं चर्चा जाला काय विचारल्यार दोगूय जाण नाच म्हूण सांगतात. म्हाका मेळपाक घरा कडेन हय आनी मेळपा आयले नंतर आमी दुसरे दीस आमच्या फोनाचो मेळावो घेवपा उरला. आतां खंयचे हॉल करचे खंयच्या हॉलांक घेवया हे दिसता आनी काय ना. तर रिशफलिंग बीन कोणाचे खाते काडपाचे जावं हे करपाचे काय ना तशें काय उलोवप जावना. तेजे आमी डिस्कस करूंक शकत ना. आतां घेवपाचें केन्ना घेवं जाता. बाकी कडेन जाल्या न्हू. हय फोनाचो पयता खंयचे हॉलाक घेवचे कितें घालून तेच पळयतालो खंयचे हॉल तेच आमी सोदतात सद्या. आमी पळयता ते हॉल हांव पळयतलो. बरें सर बरें. पण बाकीचे अशे मॅटर काय उलोवप जावना न्ही इलेक्शनाचे जावं आनी कांयच ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी विवेक प्रभू. गोंयचे वोटर रोल क्लीन अप करपाक आरजी उपरांत आतां बीजेपी मुखार सरल्या. गोंयांत कांय जाणांनी बेकायदेशीर वोटर आयडी केल्यात. ती रद्द करची म्हूण प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक शिष्टमंडळाक घेवन मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याक मेळ्ळो. आरजीचो मनोज म्हणटा बीजेपीची नाटकां. हाचेच पंच सरपंच वोट बँक करूंक मायग्रंटांक वोटिंग कार्डां दितात. गोंयचो वोटर रोल क्लीन करचो म्हण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची बरे आदीं सावन मागणी आशिल्ली. मात आतां हीच मागणी घेवन बीजेपी मुखार सरल्या. शुक्रारा मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक मेळून प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान बेकायदेशीर वोटर आयडी रद्द करच्यो म्हण मागणी केल्या. रोल अजुनूय तशेंच आसात ते. आमी कितले वर्सां तें उलयता. गोंय येदें ल्हान गोंय. गोंयांत हरशीं 11 लाख वोटर आसात. 11,76,000 म्हणजे इतले कमी खूब आशिल्ले. सो त्या दृश्टींतल्यान तांच्यांनी ते जाग्यार हाडचें. ऑफिसरांक योग्य ते निर्देश दिवचे. त्या खातीर योग्य ते डायरेक्शन तांच्यांनी दिवन तें करचें. पण एक जबाबदार पक्ष म्हणून सुद्दां त्या रोलाचेर आमची नजर आसा. अचानक रोलान वाड जावपाक लागल्या. इन्फ्लक्स जो खंयचो कसो इलिगल ह्या एक्टिविटी पळय कोण हाडचे न्ही किंवा ते तांची सारकीच चवकशी करची. ते भाड्यान रावतात किंवा तांचे पूर्व इतिहास पळोवचो. ड्युअल वोटिंगाचे विशय आसा तोय विशय आयलो. आनी ते बोगस हें सगळे कडेन घालून एक डेमोग्राफी बदलपाचो जो प्रयत्न आसा तो जावचो न्ही. बीजेपीची ही सगळी नाटकां हांचेच पंच सरपंच वोट बँक वाडोवपाक मायग्रंटांक वोटर कार्डां करून दितात म्हण आरजेपीच्या मनोजान भाजपाचेर टिका केल्या. बीजेपी ह्या लोकांक मायग्रंटांक हांगा गोंयांत येवन भरीत आसा. सगळ्यांची चडशी ड्युअल वोटिंग कार्ड्स आसा. आमी हे पयलींच्यान सांगत आसा आनी आमच्या MLAन हो विशय एसेंब्लीन पासून काडलेलो तेन्ना CMान तेजेर आन्सर पासून सारकें दिवंक ना. जाल्यार ही नाटकां आतां ही बीजेपी कित्याक करता. हेंचेच पंच आनी सरपंच हेंचेच BLO सगळे वोटिंग कार्डां इल्लिगल मायग्रंटांची करतात आनी तांकां गोंयकार करता. हांव मागता जर बीजेपी खरीच सिरियस आसा तुमच्या कार्यकर्त्यांक कामाक लाया आनी तांकां सांगा की सगळे जे वोटिंग रोल आसा ते घेवन बसा म्हणून आनी जे मायग्रंट आसा तेंचे कंप्लेनी घाला म्हणून जर कापासतात तुमकां आसले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सगळीं कामां हायकोर्टांत वचून करून घेवची पडली जाल्यार सरकार मांडवीत बुडोवन राष्ट्रपती राजवत हाडची पडटली. आमदार विजयाचो सरकाराच्या सुशेगाद कारभाराचेर फार. अंत्रूज म्हालात खंय 4 मंत्री मात फोंड्याचो विकास करूंक फेल. 5 वर्सांत इश्यू आसा तश्शे. विजय फोंड्या एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. सरकार लोकांक साधन सुविधा दिवंक फेल म्हणून विरोधक जायते फावट बोवाळ मारतात. सगळीं कामां हायकोर्टान वचून करून घेवची पडटात जाल्यार सरकाराक मांडवीत बुडोवन राष्ट्रपती राजवट हाडची आमदार विजय उलयलो. अंत्रुजात 4 मंत्री आसात मात फोंड्याचो विकास करूंक फेल. विजय फोंड्या एका कार्यावळीक लागून गेल्ले कडेन उलयलो. फोंड्यान जे इश्यूज आहात ते आमी पयलीं 5 वर्सां पळयल्या तशें आहा. पूण 4 मंत्री आसून पसून जो अंत्रूज महालाचे कॅपिटल आहा हे अंत्रूज महालाचे कॅपिटल फाटल्यानूच उरता. कोर्टान हांवें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला खातीर सरकाराक कोर्टान मेळ्ळे. तशें तर सगळ्या कडेन कोर्टान वचून न्याय घेवचो पडलो जाल्यार आमदार हांव जावन कितें फायदो जालो. आनी लोकांक जर हायकोर्ट जस्टीस दिता जाल्यार सरकारान कित्याक जाय. सरकार मांडवीन बुडोवया आमी तो आनी प्रेसिडेंट रूल दवरया. सो आज जेन्ना 2 वर्सां उरल्या इलेक्शनाक
आनी जेन्ना लोकांचे इश्यूज रेज करूंक जाय आनी लोकांचे इश्यूज रेज करपाक ऑपोजिशन नाच तेन्ना आमी चड करून हे अंत्रूज महाल आनी जेन्ना 4 मंत्री आहा 4 मंत्री आसून पसून तर लोकांचे इश्यूज सॉल्व जायना आनी इश्यूज कितें एक मार्केट प्लेस मेन कॅपिटल ऑफ द अंत्रूज महाल थंय लोक येतात ते मार्केट प्लेस बंद पडला आनी ते ताणें लिजार काडले लिजार काडपाक टेंडर काडला साजो अर्थ कितें 5 वर्सां पयलीं मुखेलमंत्री हांगा येवन सांगतालो 6 म्हयन्यान काय 3 म्हयन्यान जाता म्हणून तें आतां अजून तशें उरना आनी तें व्हरून घाटार विकपाक तयार रेडी जाल्ले आहा न्याय लोकांक दिवपा खातीर सरकार जितो तरी आसा पूण सरकारान दाखोवचें आनी तुमी मिडियान हाजेर एक व्हडलो रोल आहा की तुमी आमी उलयता ते तांकां विचारचें आनी फाल्यां एक कॉमेंट घेवचो की बाबा तो म्हणटा इतलें करूनय तुमी वचना आनी कोर्टानूच वचचें पडटलें काय म्हणून तेन्ना तरी आमकां कळटलें हो सरकार जितो आहा काय कितें जाला तो आनी तो जर सारको न्हिदला सारको गुळी बिगळी कांपोज गुळी घेवन न्हिदला जाल्यार ताका हे मागीर सेशनार न्हय जागयता प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फाटले 2 दीस पोलिसांनी कारवाय करूनय IPL बॅटिंग चालूच. बेरेस्तारा परवरे सुकूर एका टोळीक धरली. 3 अटक, 3 भायले. बेरेस्तारा जाल्ले दिल्ली आड RCBचे मॅचीर सट्टो चलतालो. 7 मोबायल लॅपटॉपा सयत 2 लाखांचो म्हाल जप्त. कारापूर तिस्का वयल्या बंदीरवाडा वाठारांत नाल्यांनी सिवेजीचे उदक सोडिल्ल्यान वाळवंटी न्हंय दुशीत. दुयेंसां पातळपाक लागल्यात म्हूण थळावे सांगतात. पावसाचे उदक वचपाक नाले बांदिल्ले. भलायकी केंद्र आनी पंचायतीक लेखी कागाळी दिल्यात. थळावी आरती हळणकार सांगता. फाटल्या वर्साक ह्या वाठारांत डेंग्यू मलेरिया सारकी दुयेंसां पातळटाली. तर हांव सद्या आसा बंदीरवाडा हांगासर आनी म्हाज्या फाटसून जी वाळवंटी न्हंय आसा आनी वाळवंटी न्हंयच्या कुशीकूच हांगासर तुमी पळयता आसतले की हांगासर एक नालो आहा जो सरकारान म्हणजे जे पावसाचें उदक येता ते पावसाचें उदक खंय जे घराच्या लोकांक हांगा जे पूर येता त्या पुराचे खंय ना परिस्थिती वायट जावंक जायना म्हणून नाला तयार केला. जे उदक येता पावसाचें खंय साठटा ते ह्या नाल्यासून वयता. पण मेन ह्या नाल्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार एक सामकी वायट आहा कित्याक तर ती हितून कचरो उडयल्लो आहा बऱ्याच पैकी तितून उदक साठलेलें आहा ही परिस्थिती आसा. हेच्या बरोबर सिवेज जे आसा आनी त्या बरोबर लोकांनी हांगातले जे बंदीरवाड्यातले काही लोकांनी हांगातलो गैरफायदो घेत घरातले जे वेस्ट उदक जे आहा ते पायप करून सोडलेले आसा. सिवेजाचे खंय थोडे प्रमाणान उदक सुद्दां सोडपाचो ह्या नाल्यान सोडपाचो प्रयत्न केला. ते वाळवंटी न्हंयच्या भितर ते उदक कनेक्ट जाल्ल्या ताका सिवेज आनी घरातले जे वेस्ट उदक आहा ते ह्या नाल्यान सोडलेला. नालो आसा तो फक्त पावस येता तेन्ना पावसाचें उदक वचपा खातीर न्हंयन सोडपा खातीर तो केलेलो. त्या तितूर हो नालो आसा ते लोकांनी हे केला मिसयूज केला. कितें शिवीजीचें उदक सोडटा आनी घरांतली जे कितें करता न्हाता ते उदक आयदनां घासता ते उदक हांगासून सोडटा. आनी जेन्ना पावस सोंपल्याक हांगा उदक जे साठटा तितून न्हू मच्छरां तयार जाता जराई. ते लोकांक खूब त्रास जाता आनी ह्या जराईन डेंग्यू मलेरिया जाल्लो आसा. ह्या बाबतींत थरावीक पंचायतीन खंय ना खंय तरी हेची विचारणी करूंक जाय. प्रुडंटा खातीर कावय. बुलेटिन इतल्या सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.